तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज लायव्ह येवपाचे मेन कारण म्हटल्यार आयज लायव्ह व्हिडिओ काडपाचे कारण म्हटल्यार गोंयान आता टुरिजम आमचो जो सीजन आता चालू जाला। सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान देशांतल्यान देशा भायल्यान ट्युरिस्ट जे आसा ते गोंयान सध्या आता येवपाक चालू जाला आनी आता नेटान येतले। पूण आमचो सरकार जो आसा तो सरकार कितलो गोंयकार जे आमचे बिझनसमॅन आहा नाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्रीन जे आमचे गोंयकार आसा तेंच्या बद्दल कितले इनसेन्सिटीव आसा हें कळोन चुकता। गेल्या एसेंब्लीन जेन्ना जुलय ऑगस्टान जी एसेंब्ली सेशन जाल्ले ते एसेंब्ली सेशनान शेक पॉलिसीचेर आनी शेकांचेर उलोवपाक तेजेर डिस्कशन जाल्ले। आमच्या आमदारांनी तो प्रश्न मांडलेलो आनी हे जाल्या नंतर सरकारान व्हडले घोशणा केल्ले की आमी गोंयकारांक अशें करतले तशें करतले हें करतले तें करतले। रोहन खंवटेन आपले जेन्ना बजेट सेशनान तेणी आपले भाशण केलें जेन्ना तेचो दीस आसलो ट्युरिजमाचो तेन्ना तेणी व्हडलें भाशण केलें। कोणी तरी बरयल्लें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अर्देवर सुमार तो उलयलो। व्हडले गजाली सांगले इंटरनॅशनल ट्युरिजम आनी हे वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम आनी माती गोबर सगळे गजाली तेणी सांगले जो तो सदांच करता। आता आयज मेन व्हिडिओ काडपाचें कारण हेच की ट्युरिजम सीजन स्टार्ट जालो तरी पूण हेंचे शेक पॉलिसी आहा ती फायनल जायना। विचार करा कितली वर्सां म्हणजे जेन्नाच्यान गोंयान अशे भायले इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जेन्नाच्यान येताले तेन्नाच्यान आमच्या गोंयान शेक्स आसा आनी हे जे बीच शेक जे आहा पळय ते शेक आमच्या ट्रेडिशनल गोंयकारांनी घालून तेजी आयडेंटिटी क्रिएट केल्ली आसा। हेतून सरकारान काय करूंक ना। गोंय स्वतंत्र जावन जे गोंय सरकार येयले ते गोंय सरकारान स्वता अशें गोंयचे ट्युरिजम वाडोवपाक नाल्यार गोंयचे ट्युरिजमाक एक आयडेंटिटी दिवपाक तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। जे शेक आहले जी गोंयची आयडेंटिटी आहले बीच शेक हे आमच्या नुस्तेकारांनी आमच्या गोंयकारांनी ते केले। थंयच्या लोकल कम्युनिटीन तेंच्या कोस्टल कम्युनिटीन ते केले। आता ते कोस्टल कम्युनिटीचे शेकूय तुमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार शेकाच्या फाटल्यान जो जागो आसा हो जागो सगळो दिल्लीकारांनी घेतलेलो आहा आनी तो दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक आनी शेकवाल्यांक काबार करपाक हो बीजेपीचो गव्हर्मेंट हा तो वावरत आहा। आमी एवरी टायम सांगता की हो जो बीजेपीचो सरकार आहा हो गोंयकारांचो न्हू, हो भायल्या लोकांचो सरकार, हो दिल्लीकारांचो सरकार आहा आनी तेकाच लागून हे शेकवाल्यांक प्रॉब्लम करीत आहा। कितल्या वर्सांनी ह्या सिजनाक गेल्या सिजनाक मार्च एप्रिलान जेन्ना मेन सिजन आसलो तेन्ना सगळ्यांक नोटिसी धाडून सगळ्यांचे शेक बंद उडयले, शेक बंद केले। तें जावन आतां परते शेक पॉलिसी इतल्यान जावपाक जाय आसली। गेल्या फावटी बोवाळ जालो म्हणून खबर आसा मे म्हयन्यान एप्रिलान म्हाका दिसता मार्च एप्रिलान तो बोवाळ जाल्लो। सगळे शेक आसले ते सील केल्ले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे परमिशन ना आनी कितें ना म्हणून। आतां तें करून आतां मेरेन आतां कितले म्हयने जाले एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर आतां ऑक्टोबर ऑलमोस्ट 7 म्हयने जाले जाल्यार हो सरकार करता तरी कितें? हो सरकार डबल इंजीन म्हणटा। तो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आपल्या जिवाक व्हडलो कोण तरी समजता आनी आपुणूच सगळे जाणा हुशार आसा। इंटरनॅशनल सगळे आपूण भोंवून येयला आनी आपूण गोंय अशें करतलो आनी तशें करतलो म्हणून जे गजाली करता जी बातां करता ह्या रोहन खंवटेक आमकां तरी दिसता की ह्या रोहन खंवटेक आमचे जे ट्रेडिशनल शेककार आसा पळय ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार आसा तेंकां खंय तरी काबार करपाचें आनी दिल्लीकारांक जो हांकां मोग आसा बीजेपी सरकाराक दिल्लीकारांक हे शेक दिवपाचे नाजाल्यार हे दिल्लीकारांक ते बिचा वयले जागे दिवपाचो प्लॅन आहा। कित्याक आतां ऑक्टोबर म्हयनो जालो, ऑक्टोबराची आयज 16-17 तारीख आहा आयज जाल्यार 18 तारीख आहा। ऑक्टोबराची 18 तारीख जाल्या अजून शेक अलॉटमेंट जावना, शेक पॉलिसी नोटिफाय जावना। आतां सरकार सांगता की 10 दिसा भितर आमी शेक पॉलिसी आसा नोटिफाय करतले। ते नोटिफाय जाल्या उपरांत मागीर शेकाचे लॉटरीज येतले, अलॉटमेंट जातले। ते फुडें तो शेकवालो कोण आसा तो आपले बाबडे पयशे घालतलो कितले 5-6 लाख घालतलो आनी तो मागीर शेक उबो करतलो। तेका 15-20 दीस जाय।
हेतून तो दिवाळीचो जो मेन सिजन आसा, दिवाळीची सुटी जी आसा पळय, जेन्ना लाखांनी टुरिस्ट गोंयांत येता पळय, हेचो फायदो तर तांकां डायरेक्ट मेळपाचोच ना, आउट. म्हणजे त्यांच्या बिझनसातलो जो मेन पोर्शन आहा पळय, जो एक डिसेंबरान जो मेन जाता, आनी नोव्हेंबर हो इम्पॉर्टंट आसा. मागीर कसो आहा ते बाकीचे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हांगा कमी जाता, मागीर परते एप्रिलान मार्चचो वाडटा. जाल्यार हो ऑक्टोबर नोव्हेंबराचो जो तांचो तांकां जो बिझनस जावपाक जाय पळय, तो बिझनस तांकां आतां मेळपाचो ना. जशें लास्ट टायम मार्च एप्रिलाचो जो मेन टायम आसलो सिजनाचो, सेकंड मेन टायम, तो सिजन त्यांच्या हातींतलो गेल्लो जेन्ना तेंचे शेक सील केल्ले, तशेंच तांकां आतां प्रॉब्लम जाला. स्टेक होल्डरांक सारके कॉन्फिडन्सान घेयनासतना पॉलिसीज करता, मागीर बोवाळ जाल्या उपरांत मागीर ते पॉलिसीन चेंजीस करता. ही सगळी नाटकां आसा, हे सगळी कॉन्स्पिरेसी आसा शेकवाल्यांक नाचोवपाक, आमच्या गोंयच्या शेककारांक काबार करपाक. आनी भितर हो मायकल लोबो जो दिल्लीकार लमाणी हे सगळ्यांक घेवन जो नाचता, जे जर तुम्ही पळयत कालांगूट, कानोळे, शिकेरीचो जो बीच पळयत, कोस्टलायन पळयत, जाल्यार सगळ्या बिचांचेर कशें दिल्लीकारांक बांदपाक दिला शेकाच्या नांवार, टेम्पररी स्ट्रक्चराच्या नांवाचेर कशी व्हडली कंस्ट्रक्शनां येयला, तेजेर इल्लीगल सँड ड्युन्स काबार केल्यात तेंच्यांनी, बीच लायन काबार केल्यात, आनी तेजेर कंप्लेंट्स घालीत जाल्यार पंचायती जे आसा बीजेपीच्या अंडर जे पंचायती आहा ते पंचायती कांय एक्शन घेयना. आनी ह्या रितीन तेंच्यांनी गोंयकारांचो ट्रेडिशनल धंदो सामको काबार केल्लो. आतां लास्ट जो एकूच धंदो मातसो गोंयकारां कडेन आहा तो उरला तो शेक्स, आनी हे शेक काबार करपाक लागून हो रोहन खंवटे, हो प्रमोद सावंत आनी हो मायकल लोबो नेटान पेटलेले आहा. कित्याक हे सगळ्यांचे आयज जर फंडींग जाता, हे पॉलिटिकल पार्टीचे पयली एक्झिस्टन्सूच म्हण दिल्ली, आनी तेंचे जे फंडींग जाता हे दिल्लीकारूच तांकां फंडींग करता. जर तुमी पळयत सीएम हेच्या पयलीं खंयच्या तरी भायल्या गाडयेन भोंवतालो, तेच्या ऑफिसाच्या भायर ते गाडयेन बसून गेलो बिल्डराच्या, तशेंच तेच्या प्रेसिडेंटाच्या घरा चवथीक गाडयो येतात, ते गाडयो भायल्यांचे असतात. अशे सगळे भायले जे दिल्लीकार जी लॉबी आसा, ही दिल्लीकार लॉबी आयज हय सगळे टुरिजम इंडस्ट्री कंट्रोल करपाक सोदता. आनी ते कंट्रोल करता आसतना गोंयच्या सरकाराक खंय तरी फंडींग दिवन नाल्यार फाटल्या वाटेन आनी कितें दिवन ते कंट्रोल करूंक सोदतात, आनी ते सध्या तेंच्यांनी कंट्रोल केल्ले आसा. आनी हो सरकार तांकां लागून पॉलिसीज करता, आनी जे गोंयकारांक लागून पॉलिसीज जावपाक जाय ते पॉलिसीज ते मुद्दाम जाणून बुजून सामके प्लॅन्ड वेन ते फुडें धुकलता, जितून कितें जातलें की शेकवाले बेजारतले. एक टायम असो येतलो की शेकवालो म्हणटलो म्हाका शेकूच नाका, कित्याक ह्या 2 म्हयन्याचो जो मेन धंदो आसा तेंचो धंदो गेलो, हो बिझनस तेंच्या हातींतलो गेलो. म्हणल्यार ती जे पयशांची तेंची रिकवरी आसतली, जो पयसो ते इतले घालतात शेकान तो परतो काडपाक जाल्लो पळय, तो पयसो तांकां मेळपाचो ना. सो हितून कितें जातलें, जेन्ना बिझनस लॉसान वयतलो, बिझनस जेन्ना चलचो ना सारको, पयशे रिकवर घातला ते पयशे रिकवर जेन्ना जावचे ना, तेन्ना ऑटोमॅटीक तो शेक बिझनस सोडटले. आनी ते शेक बिझनस सोडटले आनी हांकां मागीर आपले ते मॉडल शेक आनी कितें जी दिल्लीकारांक जी रिसॉर्टां आहा पळय ती बिचाचेर बांदपाक हांकां मेकळे जातले. आनी जो तांकां आतां शेकाचो जो फुडल्यान जे शेक आसा बिचाचेर, त्या शेकांचो जो आट्टो जाता, तांकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता, जे फाटल्यान दिल्लीकारांनी प्रॉपर्टीज घेतला, ते शेकवाले म्हणजे तांकां डायरेक्ट बीच व्यू मेळना, तेंचे जे येता टुरिस्ट येता तांकां डायरेक्ट कस्टमर आसता तांकां डायरेक्ट बिचार येवपाक मेळना, अशे गजाली आहा. सो ताका लागून हे शेक जे आसा पळय बिचार आमचे, ते काबार करपाची कॉन्स्पिरेसी ह्या सरकारान केल्ली आसा. सो हांव सगळे जे कोस्टल लायनीचेर जे आमचे शेककार आसा नाजाल्यार आमचे जे बिझनस करता तांकां सांगपाक सोदता की हो सरकार तुमच्या हातींतलो धंदो काडून, हो धंदो जसो टॅक्सीचो धंदो गोवा मायल्साक काडून तेंच्यान दिलो, तसोच हो शेकाचोय धंदो जो आसा, बाकीचो धंदो तर बिचा वयलो खंयचोच गोंयकारांच्या हातीन ना. ते कपडे जावं नाजाल्यार ते वायन स्टोर जावं नाजाल्यार ती रेस्टॉरंट जावं नाल्यार आनी कितें जावं, हे कसलोच धंदो गोंयकारांच्या हातीन ना. तसोच होय धंदो जो शेकवाल्यांचो आहा तोय भायल्या लोकांक दिवपाचो प्लॅनिंग तेंचो चल्ला. सो तुमी अलर्ट रावपाचे, स्पेशली फ्रॉम दॅट मायकल लोबो, ज्या मायकल लोबोन देवाची फोटींग शपथ घेवन तो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो, ज्या मायकल लोबोन शेकवाल्यांक अक्षरशः रडयला, शेकवाल्यांच्या नांवाचेर जिखोन येता, पूण शेकवाल्यांक जशे टॅक्सीकारांक ह्या मायकल लोबोन सोपयले, टॅक्सीचो जेन्ना स्पीड गव्हर्नर घालतलो तेन्ना तो घालपाक दिवचो ना म्हणून आझाद मैदानाचेर तेणी सांगलेले, मागीर स्पीड मिटराचेर सांगलेले, टॅक्सी मिटराचेर सांगलेले, हे सगळे गोवा मायल्साचेर सांगलेले, हे सगळे जे आपल्या उतराचेर सारखे रावनात तेच आतां सध्या तेंचे चल्लेले आसा. शेकवाल्यांक सध्या पिशान हो बीजेपी सरकार काडटा. सो ह्या सरकारा पासून सावध रावपाची गरज आसा. आनी सगळ्या शेतकारांक, सगळ्या ह्या गोंयकारांक जे कोस्टल लायनीचेर आहा
तांकां अक्षरशः आतां भिवपाची गरज आसा. कित्याक हो बीजेपी दिल्लीकारांचो जो सरकार आसा हो सरकार तुमकां फक्त काबार करतलो. सो तुमी फुडले फावट जेन्ना वोट करतले एवरी टायम कितें आतां कोस्टल लायन तुमी मायकल लोबो कडेन वयतात, मायकल लोबो तुमकां घेवन नाचता, तितल्या टायमाचेर फाटल्यान तुमची मारता आनी तितल्या टायमार मागीर तुमी मायकल लोबोक बरो म्हणटा आनी तेच्या खांदार हात दवरता, तो तुमच्या खांदार हात दवरता, तेका तुमी वोट करता, परते तुमी रडटात. हे सेम थिंग कंटिन्यू जावपाक जायना. जर तुमकां खरेंच तुमकां जस्टीस जर जाय, खरोच जर तुमचो धंदो जर वाचपाक जाय जाल्यार तुमकां एकूच पार्टी एकूच ऑप्शन आहा तें म्हणल्यार आरजीपी. हे डायरेक्ट आमी सांगता. नाजाल्यार हे बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आर फंडेड बाय दिल्लीकार्स. हे दिल्लीकार तांकां फंड करतात, हे दिल्लीकार तांकां चलयतात. ते उठ म्हटल्यार उठता, बस म्हटल्यार बसता, तांकां लागून पॉलिसी जाता. जर तुमकां लायफ टायम हो धंदो करपाक जाय, सुशेगाद रितीन जर हो धंदो करपाक जाय, लिगल वेन सुशेगाद सगळे पॉलिसी करून हो धंदो जर तुमकां करपाक जाय, तुमकां जर तुमचो हक्क मेळपाक जाय जाल्यार तुमकां एकूच ऑप्शन, एकूच पर्याय आहा तो म्हणल्यार आरजीपी. आनी आमी इतलेंच सांगता की जर तुमी आमकां वोट केले आनी जर आमचो सरकार जर तुमी निवडून हाडलो जाल्यार तुमकां हो जो एवरी टायम जो प्रॉब्लम जाता तो फेस जावचो नाय. जावं डायरेक्ट तुमकां सरकाराचेर आनी जो तुमकां वोटिंगेचेर सांगता. कित्याक एवरी टायम तुमचे जे त्रास पळोवन आमकां दूख जाता. एवरी टायम तुमी वयतात ते मायकल लोबो कडेन लाचार कशे वयतात, तेच्या कडेन भीक मागतात, हे बंद जावपाक जाय. तो मसिया कसो मसिया न्हू, तो तुमची मारता, फुडल्यान येवन तुमकां काणयो सांगता, खेते कशें हांसता, ते बंद जावपाक जाय. हे खेतेपणां आहा पळय, ही मायकल लोबो जो करता पळय, ही खंय ना खंय तरी गोंयकाराक ही माल पडटा आनी माल पडलेली आहा. सो मातशें चतूर रावा, अलर्ट रावा. हे सरकारान तुमची मारलेली आसा, परतोय मारतलो. आनी हो सरकार इतले लक्षांत दवरा, हो सरकार शेकवाल्यांक काबार करपाक उठला, दिल्लीकारांक हे सगळे शेक आनी सगळे कोस्टल लायन दिवपाक उठला. सो गोंयकारांनी अलर्ट रावपाचें आनी ते रितीन गोंयकारांनी चिंतून वोट करपाचें. देव बरें करूं.